मुरगांव पालिकेचे कामगार फाटले कांय दीस धरण्याक बशिल्लेत। त्या खातीर जळीमळी सगळे कडेन कचरोच कचरो पसरला। कचरो उखलपाक कोण ना। आदले नगराध्यक्ष नंदादीप राऊत हांच्यांनी स्वता कामगार घालून आपल्या वॉर्डांतलो कोयर काडपाची तयारी दाखयल्या। तशेंच ह्या कामगारांचो प्रश्न सुटपाक जाय म्हूण सांगला। नगरसेवक मुरारी बांदेकरानय कोयर काडपाची तयारी दाखयल्या। RDXGOA खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। एक्चुअली ही वायट गजाल आहा वास्को खातीर मुरगांवा खातीर खंय तरी कचरो जळीमळी कचरोच कचरो आहा। हांव सांगूंक सोदतां, हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदतां जे आमचे एडमिनिस्ट्रेटर आसूं किंवा चीफ ऑफिसर आसूं तेंच्यांनी आनी तशेंच आमचे म्युनिसिपालिटीचो स्टाफ वर्कर हेजेर सुटावो काडपाची गरज आसा। हो त्रास लोकांक जाता। असलो त्रास हेजे पयलीं म्हाका खंय तरी कितले दीस केन्नाच जावंक ना। हांव एज अ चेअरपर्सन आसतना त्रास जातालो, पूण आमी खंय तरी सुटावो काडटाले। हांव तांकां घेवन बसतालो, खंय तरी हेजेर क्वेश्चन मार्क आसलो तो आमी सॉल्व करताले। पूण आतां 4 दीस जाले आजून खंयच सोल्युशन येयना। हांव रिक्वेस्ट करतां ऑथॉरिटी कडेन, तशेंच DMA कडेन आनी मिनिस्टरा कडेन सुद्दां की लोकांक खातीर खंय तरी हेजेर सुटावो काडपाची गरज आसा। तशेंच म्युनिसिपालिटी वर्करां कडेन सुद्दां तुम्ही तेच घेवन बसू नाका। मुरगांव म्युनिसिपालिटीची सिच्युएशन खरेंच सारकें ना आनी आमी 4 म्हयने जाले आमी थंयच्यान ना, तेका लागून आमी रिएक्ट जावंक शकना। तरी हांव रिक्वेस्ट करता, सपोज म्हाज्या वॉर्डान समज म्हाका DMAन परमिशन दिलें जाल्यार म्हाजो हांव खूद कचरो काडपाची जबाबदारी हांव घेतां। हांव अशेंच रिक्वेस्ट करता, एक्स कोण कावन्सिलर आसा, एक्स चेअरपर्सन तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन हो कचरो काडपाची गरज आसा। सपोज हो सुटाना हांव रेडी आसा। वॉर्ड नंबर 15 खातीर समज त्रास जाता आनी म्हाका DMAन आनी चीफ ऑफिसरान समज ऑर्डर दिली की तूं कचरो काड, म्हाका समज ओपन केलो गार्बेज प्लांट, जाल्यार हांव म्हाजे लेबर घालून, हांव म्हाजो ट्रक घालून हांव कचरो म्हाजो वॉर्ड नंबर हांव क्लीन करूंक शकता। तशेंच खुबशे कावन्सिलरूय रेडी आसतले। तेका लागून खंय तरी सुटावो काडपाची गरज आसा, खंय तरी हेका लागून सोल्युशन येवपाची गरज आसा, खंय तरी बसून उलोवपाची गरज आसा। आयज हो सेकंड दीस म्हाजो स्ट्रायक आतां चालू जाले 4 दीस जाले। आयज काल सुद्दां हांव म्हाज्या वॉर्डान जेन्ना रावंड मारतलो तेन्ना हांवें पळयलो की ही जी सेग्रिगेशन पॉयंट आहा आमचो PWD बायणा PWD क्वॉर्टर्सा कडेन बायणा भितर, जाल्यार हो सगळो रस्तो असो त्या मेरेन येयलोलो रोडाचेर। तेन्ना काल आमचे रामरथ सुद्दां वचपाचे आसले, त्या निमतान आनी आमचो कचरो रस्त्यार येयल्या कारणान लोकांची हांगासर कागाळ आसली म्हाका, ते सगळो कचरो काल 2 लेबर लावन हांवें सायडीक घेतले। आतां हांवें गाडी अरेंज केलेली आसा। परत आयज डे सेकंड परत हांवें 2 लेबर घातलेले, लेबर म्हाज्या वांगडा उबे आसात, ते काम करतले, परत ते फाटी घेतले, गाडी येतले, आमी भरतले आनी व्हरतले। म्हाज्या कडल्यान जी जाता, म्हाज्या खर्चांसून म्हाज्या कडल्यान जी सेवा जाता ती हांव लोकां पर्यंत पावयता, कित्याक आमकां खबर आहा असो कचरो रोडार येवन पण हांव इतलेंच मागता इवन आमच्या सरकारा कडेन सुद्दां की तेंच्यांनी तो सुटावो करपाचो तेंचो स्ट्रायक आनी तांकां आसले तशें परत तेंचो पेमेंट घालून तांकां तेंचे कामाक दिवपाचें। हांव हें जाणा की कॉर्पोरेशन ऑटोनॉमस बॉडी आमी चलोवपाक जाय, तेंचो पगार सरकाराचेर खंयच आसना, कित्याक सरकाराक जे ऑफिसर आसा ME ते ऑफिसर तांकां सरकारा कडल्यान पगार येता। सो हो आमच्या एडमिनिस्ट्रेटरान किंवा आमच्या चीफ ऑफिसरान रिकवरी आहा कितें आहा ती करपाची बेगीन आनी तेंचो सॅलरी घालून दिवपाची आनी तेंचो बाबड्यांचो स्ट्रायक सुटावो करपाचो। ते गरीब लोक आमच्या खातीर खूब काम करतात। हो कचरो जेन्ना ते काम करतात तेन्ना सुद्दां मातसो येयलो जाल्यार बाकीचे NGO ग्रुप येतात आनी ते व्हिडिओ काडटात, ते आमकां लागना। पण आयज आमी हांगासर आमच्या लोकां खातीर म्हाज्या कडल्यान जाता तितली सेवा पुराय करता आनी हांव आतां हांगासर डेली स्ट्रायक जायसर हांव स्वता म्हाज्या खर्चान हो कचरो काडटलो।